आज आमच्याकडे हाका आमच्या अडवलपालचो रस्तो धंगरवाड्या वयलो कितलीशीच वर्साचो पेंडिंग आशिल्लो. फर्स्ट फेज आसा ते आमी जेन्ना हांव जस्ट निवडान येयल्लो तेन्ना जाल्लें काम आनी हो आज फुडचो रस्तो 600 मिटर्स आसा आनी आमी सरकार हेचेर अरावंड 38 लाख सुमार स्पेंड करता. अडवलपालची कितलीशीच कामां पायपलायनीन आसात, थोडी एप्रूव्ह जाल्ली आसात जे आमी शॉर्ट टायमान करतले. स्पेशली तेंची जी स्मशान भूमी आसा जेचेर आमी 30 लाख गव्हर्मेंट मोडटलो, ऑलरेडी फायल एप्रुवलाक धाडल्या आनी ते आमी थोड्याच दिसांनी ते काम सुरू करतले. दुसरें म्हणटात तो आमी खोड वांयगणान थंय ते कलवड आसा ते WRDच्या अंडर काम घेतले, ते काम चालू आसा बंदाराचें, खोड वांयगण बंदाराचो. प्लस आमची जी पंचायत आसा ती पंचायत आमी तीच पंचायत आमी परत रिस्ट्रक्चर करून ऑलरेडी प्लॅन बी तसो एप्रूव्ह जाल्लो आसा. सो पंचायत आमी अडवलपालीक नवी पंचायत गावतली. हांव मुद्दाम सांगता कित्याक इलेक्शना पयलीं हांव जेन्ना भोंवतालो तेन्ना आमचो प्रसाद भाई आसा, प्रसाद सालगांवकर आसा, तो म्हाका सदांच सांगतालो त्या पंचायतीची स्टोरी काणी सांगतालो आनी त्यांनी कितले तेन्ना स्ट्रगल केले सरपंच काय डेप्युटी सरपंच आसतना, बरोबर न्ही, सरपंच आसतना स्ट्रगल. सो ती जातली. आमचो जो अडवलपालचो ग्रावंड आसा तो आमी स्पोर्ट्सा अंडर घेतला आनी ताचेर आमी 4 कोटी मोडटले. प्लस जे अडवलपाल आमचे देवस्थानाचे हे आसा हॉल आसा ताचें काम अंडर MP चालू आसा. सो अशी कितलीशीच ही जी कामां आसा. मेन रस्तो जो अस्नोडा टू पिर्णा आमी वायडनींग करतले रस्तो आनी अस्फाल्टींग करतले. हांचो आमचो रस्तो खरोच गेल्लो आसा. सो त्या रस्त्याची हाची कामां आसा ती स्मशान भुमीचो जे क्रिमोटोरियमचो रस्तो आसा तो करतले. अशी कितलीशीच ही डेव्हलपमेंटाची कामां आमच्या अडवलपाली चालू आसात. हांव रात दीस प्रत्येक गोष्ट फॉलोअप करीत आसता. तुमकां आजूच सांगपाचें म्हणजे जी लाडली लक्ष्मीची जी कितकी वर्साची जी पेंडींग आसली ती आज हांव तांकां आतां 11 सुमार वाटतलो. अडवलपालची आमची आसा, आमच्या सगळ्या हितून मतदारसंघान 110 लोकांची आशिल्ली ती आज सगळी हांव रिलीज करतलो. सो ही सगळी कामां आमी डे टू डे मॉनिटर करता. हांव आमचे जे असिस्टंट इंजिनियर आसा रश्मी मयेकार, आमचे पंचायतीचे आमच्या बरोबर आमचो पंच आसा गितेश आसा आनी आमच्या ह्या सगळ्या लोकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा की ते विकासा खातीर आमच्या बरोबर आसात, डेव्हलपमेंटा खातीर आमच्या बरोबर आसात. आमी फक्त उलयनाच. हांव तुमकां जर तुमी खूब फावटी पळयले आसले जेन्ना काम जाता तेन्नाच येता, नाल्यार बेश्टी पाटी घालून सोडना. आयज जर नाल्ल फोडलो म्हणजे फाल्यांच्यान हें काम सुरू जातलें, ना मंगळारच्यान हें काम सुरू जातलें. सो तशी आमची ही कामां ही सगळी सुरू आसतात. नाल्यार खुबश्यो फावटी कशें आसता एकदां टेंडर केले काय कोण तरी हे पाटी लायता नाल्यार सांगता आपूण हें केलें तें केलें. हांगा तशें ना, वर्क ऑर्डर हातीन घेवन काम जातलें. आतां आमची क्रिमोटोरियमची वर्क ऑर्डर आमकां सगळें मेळ्ळां पूण एडमिनिस्ट्रेटर एप्रोच काम सुरू करूंक वर्क ऑर्डर मेळूंक ना म्हणून आमी सांगूंक ना. पूण ते ह्या थोड्याच दिसान जातले, पावसा पयलीं तुमची क्रिमोटोरियम जातली. सो सगळे जाण आमी मेळून आमच्या बिचोलचो विकास करुया, आमच्या गांवाचो विकास करुया, आमची बेरोजगारी हटोवया आनी जे आमचे जे नवे नवे प्रोजेक्ट आसा. मेन इशू आमच्या अडवलपालचो आसा जो लायटीचो आसा. सो ताच्या खातीर आमी फायल मूव केला, अजून प्रोसेस जावंक ना. फूल अंडरग्रावंड केबलिंग करतले आनी एस्टिमेट केल्लो आसा वील बी आमी अरावंड 12 कोटी हेचेर मोडटले फक्त अंडरग्रावंड केबलिंग. एक अडवलपालचोच लायटीचो इशू जो मेजर आसा आमी हँडल करूंक शकना. साळांतलो इशू आसा, सबस्टेशन घालून ते चार्ज केल्ले आसा. मेणकुरे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ले आसा. फूल आमचे बिचोले म्युनिसिपालिटी एरियेन 32 कोटी मोडून अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा ऑलरेडी. जुना पयलीं हें काम आमच्या कडेन नक्कीच सोंपतलें. देव बरें.